संजीवनी साखर कारखानो पीपीपी तत्वार चलोवपाक दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काल विधान केल्ले। कुळ मुणकार संघर्ष समिती आनी हेर शेतकारांनी ताका विरोध केला। कोणाक दिल्लीवाल्यांक कारखानो वा जमीन काडून दिवपाचो हो सरकारी प्लॅन उजळावन लायात, संजीवनीच्या ऊस शेतकारांक तांणी आवाहन केला। संजीवनीच्या ऊस उत्पादक शेतकारांनी आपल्या आंदोलनाचो फुडलो टप्पो म्हण पणजे आझाद मैदानार धरणे सुरू केल्ले। मुख्यमंत्र्यान तांकां पीपीपी तत्वार संजीवनी सुरू करतले म्हण थारायल्यात, पण सरकाराच्या उतराचेर विश्वास ना अशें म्हणत कुळ मुणकार संघर्ष समिती आनी संजय बर्डेन ह्या प्रस्तावाक विरोध करात अशें ऊस शेतकारांकडेन मागला। आसा की बाबा पीपी तत्वाचेर जे पळय आमी सरकार जे पळय आतां डिसिजन घेतलां ते लोकांक हांव सांगूंक सोदतां, खास करून उशेलकारांक, बाबा तुमचे आनी मुखार आनी अधिकार कांयच उरपाचे नात। जे आतां मोपा चल्ला पळय पीपीपी तत्वाचेर जे शेतकार आशिल्ले थंयचे आमचे काजू रोयताले, जांचे कितें करून शेतकरी बागायती आशिल्ली ती वेगवेगळे ते पीक घेताले, आतां ते भायर जाल्यात। आतां जमनीचे मोलूय मेळना, नोकऱ्यो मेळना आनी कांय मेळना। त्या खातीर तुमी मातसो विचार करा ह्या गोश्टीचेर आनी ह्या गोश्टीचेर तुमी विरोध करात। कारण कितें आहा, पीपीपी तत्वाचेर जेन्ना पब्लीक आनी प्रायवेट जो पळय म्हणटा पळय न्ही, तातूंत हे जे कोण आसा शेतकार ते चिडून वचपाचे आहा। त्या खातीर हांव तमाम जे शेतकार आसा तांकां एकूच सांगता की बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल हें जें डिसिजन घेलां रातयां भितर ताजो तुमी निशेध करात आनी सांगात हें आमकां मान्य ना। अरे 4000 काँग्रेसीच्या टायमाचेर 4000 रीण आशिल्लें, आतां कितले पावलें तें 24-25 हजारांचें पावलां। खंयच्यान पावलें, खंयच्यान तितले लोक इतले? एक वटेन म्हणटा तुमी कितें म्हणल्यार आमी तुमी एकोमोडेट करता, दुसरे वटेन तुमी म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी वाडयतात। आमच्या लोकांनी करपाचें कितें? आज मायनिंग धंदो बंद केलो, आज तुमी रेंव काडपाची बंद केली, चिरे काडपाचे बंद केले, खडी बांदपाची बंद केली, सगळे A to Z आमचे बारीक लोक समाजाचे धंदे तुमी बंद केल्यात। आज तुमी संजीवनी कारखानो बंद करून कितें पिकतात कोणाक भायल्या काडून दिवपाक सोदतात, जाल्यार आमी लोकांनी करपाचें कितें? कित्याक जो पर्यंत आमचे कडेन 4 पयशे आसात तो पर्यंत आमी कोणाक आयकुपाचे नात। धंदे काबार करपाचे, आर्थीक स्थितीन दुबळे करपाचे, सगळे पयशे काडून करपाचे आनी तांकां लाचार करून गुलाम करपाचे, हें RSSन आनी भारतीय जनता पार्टीन चिंतिलां। त्या खातीर हांव तमाम लोकांक सांगता की हे परिस्थिती म्हाका दिसता सरकाराक समज म्हूण तूं पेचां काडटलो जाल्यार फकत ही मिडिया आसा, हे मिडियेन कितें काय म्हणल्यार तांचे गोमट्यार वचपाचें आनी सांगपाचें बाबा रे हांचे जे हाल आसात सरकार हे जे पळय हाल आसात लोकांचे ते आमच्यान पळोवपाक जायनात। आज सगळे लोक कितें काय म्हणल्यार सामके निर्शेल्यात, बट मुखार उलोवपाक सोदनात। संजीवनी कारखानो दिल्लीवाल्यांच्या घशात घालपाचो तर गोंय सरकाराचो प्लॅन ना, संजय बर्डेन दुबाव उक्तायला। खासगी तत्वाचेर कारखानो दुसऱ्यांक कोणाक तरी चलोवपाक दिवचे बदला सरकारानच तो चलोवचो आनी गोंयच्या ऊस शेतकारांच्यो जमनी राखच्यो आनी तांची हित राखणय करची, शेतकाराक आशिल्ल्या संजय बर्डेन मुख्यमंत्र्याकडेन मागला। आयज सीएमान एक डिसिजन दिले की संजीवनी सहकार कारखानो जो आसा हो पीपीपीच्या अंडर तो शॉर्ट टेंडर काडटलो आनी कोणाक चलोवंक दितलो म्हणून। तेन्ना सीएम जो आसा आमचो गोंयचो तो असो तरी दिसता पीपीपीच्या अंडर म्हणजे कितें खावो पिवो आनी मजा करो, खा पी आनी हे ज्यो गोश्टी ज्यो आसा जे आमचे गोंयचे सीएमाचे आनी कालचो जो स्टेटमेंटाचे प्रमाणे तो म्हणटा थंयसरले काही शेतकार हे शो मारूंक येयले काय म्हणून। हांव गोंयचे सीएमाक एक प्रश्न करूंक करता, शो मारपाक कोणूय येवंक ना। आमी हांगा एक सीएमा बद्दल सांगपाक कितें लागून येयला, एका वाटेन एग्रीकल्चर पॉलिसी गोंयच्या गव्हर्मेंटाची अशी आसा की तुमी म्हणटा शेतां जर करिना, पॅडी फील्ड जर करिना तर तो कितें म्हणटलो आमी मामलेदाराक सांगतलो, सर्वे करतलो आनी जे शेतकार जी शेतां करिना आमी काडून घेतले म्हणून। हांगा संजीवनी सहकारी कारखानो जो आसा न्हू थंय गेल्ले, ते जमिनीक तेंच्यांनी विजीट दिल्ली। कित्याक लागून विजीट दिल्ली हें आमकां खबर ना, पूण ती जमीन घेतात आनी कोणाक जमीन दितात काडून हे संजीवनी सहकार कारखान्याक तुमी आतां कित्याक लागून दिता? हेका आमी आमची शेतां जर करिना जाल्यार तुमी कितें काडटात, आमचें नोटिफिकेशन काडटा, शेतां करिना जाल्यार आमी तुमची जागो घेतलो म्हणटा आनी तांकां एक कायदो आनी आमकां एक कायदो। तेका लागून आमी गोंयचे जनतेक सांगूंक करता की गोंयचो सीएम जो वागता एरोगंडली जो वागता, हेका काल डिसिजन जर घेतलेले काल न्ही राती जर डिसिजन घेतलें जाल्यार गोंयचे सीएम आनी मंत्री मंडळ घेवन हेंच्यांनी डिसिजन एका राती भितर घेतलें म्हणून कळटलें आसलें। तांकां ताटकळत तुमी रातचे कित्याक लागून दवरले? गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकार।